बाकीच्यो इवन दो ज्यो एबंडन ज्यो बिल्डिंग्स आसात जे सामक्यो डेलिब्रेट कंडिशनान आसात त्यांनी जवळपास 10-12 बिल्डिंग आयडेंटिफाय केल्या. भितरल्यो 2-4 बिल्डिंग बेगीन उडोवपाच्यो. हांवें तर आतां म्हणजे कोटेशन बेसीस घेवन सुद्दां त्यो बिल्डिंग जाता तितक्यो बेगीन PWD फुडल्या 8 दिसाच्या भितर उडयतले. नवीन प्लांटूय बी तांकां जाता तितके बेगीन येतलो. सोनसडो लिफ्ट जालो तें म्हत्वाचें, कारण तांकां हांवें सांगपाची गरज ना. सोनसडो ते सदांच उठून पेपरार बरयताले, पण तो सोनसडो ज्या सोनसड्याचेर डेली उजो पेट्टालो पावसान सुद्दां, तो सोनसडो लिफ्ट करपाचें काम म्हाज्या टेन्युअरान हांवें केलें. ओके. विशेश करून मडगांवांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर रेंट अ कार, रेंट अ बायक पार्क करून दवरता. हांवें पुलिशेकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां, RTOकूय सांगलां. दुसऱ्यो एबंडन बेश्टोच व्हेकलां पडून आसा, 8 दिसाची नोटीस दिया आनी लोक जर त्यो काडिना जाल्यार पुलीस काडून त्यो भितर उडयतले. सो तेज्या बरोबर मान्सून प्रिपेर्डनस, एबंडन स्टोन क्वॉरीज जवळपास 16 क्वॉरी आमी पयले फावटी फेन्स करपाक शकले, जेणे करून लोक पेंवपाक वयताले ते तेंच्यांनी पेंवपाक चिऱ्याच्या खडीन तर पेंवपाक देंवचें न्ही, उदकान देंवचें न्ही. लोकांक कितलें उदीक खोल तें कळना. त्यो पुराय आमी बंद, म्हणजे आतां तरी 16 क्वॉरीक आमी हें केलें, फेन्सिंग केलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.